Lumea amisumi aprimore apulta Yevriyantica Sanghata Visumokusa Bumkulta Nangitumce Kredentuta Dusmanje Dvaninakata Kiblusasti Pestantata Jesu Mokusa Bumkulta सुरविल्ले मागणे ह्या संवसारी मनशान समाधानाचे जिवीत जिवंक कितले प्रयत्न केले रे कश्ट आनी आनवारां ताचे तोंड पयस सरणान हर एक मनीस ह्या संवसारी एक न्हय तर एका रितीन खंती दुखयंत आसा सूख आनी दूख ताच्या जिविताचो वांटो हाचे तावन मनशाक सुटका म्हणली ना तर ह्या कुर्सावाट्या वेळार जेजूचे कश्ट आमी नियाळतना आमचे कश्टांचे जिवीत सोम्या मुखार हाडून नियाळ करया येया तुमी सोमेस्त मुजे सरशीं कश्ट तेल्यानो आनी वासन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां म्हणलो सोमी खंडीत जावन आमकां बुजावण दितलो आनी आमच्या कश्टा दुखान सोंसणीकायेचें देणें फावो करतलो म्हूण बरवश्यां पयलेंच ते साव जेजूक मरणाचें फर्मान दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता बरें केल्ल्याक बरेंच मेळना बरें करतना हेरांनी टिका करचें कोडी काडच्यो आनी खबऱ्यो करचें सदांचें बरें करतल्यांक साबार अडकळी उदेतात जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक लोकांनी ताका आनी तें मरणाचें फर्मान दिलें ह्याच ते सवा वेळार अणितेक आनी अन्यायाक लागून कश्टांक वळख जाल्ल्या निराप्राद्या पासून मागया आमी हेरांचेर फडकिरें निती फैसल दिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार सई गायमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे दुसरेंच ते साव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनीस आपणाची सूख लिपोवन दवरच्याक आनेकल्याक सुखीदार करता कितलेशे जण हेरांच्या पातकाक लागून शिक्षा भोगून आसात जेजू आमच्या पातकां खातीर कश्ट मरण सोंसता मनीस आपणाच्या पातकांचो कुरीस जेजूच्या कांदार दिता ह्या आस्तेसां वेळार हेरांच्या वायट बुलोवण्याक संपडोवन कश्टांत आसच्या लोकां पासून मागया आमी साबार फावटी आमची सूख लिपोवन हेरांक सुखीदार केल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार तुमचे गायमच्या काळसान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे तिसरेच ते साव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कश्टान मनीस निराशी जाता ताचेरच ताका बरवसो उणो जाता आपूण आनी कितेंय करूंक शकना म्हजे तावन हेरांक कितेंच फायदो ना म्हूण चिंतून कांगाल जाता अशें ताच्या जिविताच्या नासाक तो कारण जाता जेजूक लोकां तावन मेळिल्ल्या कुर्साच्या अकमणाचे शिक्षेक लागून निरासपण भोगलें ह्या आस्तेसां वेळार जिवितांत निराशी जावन आमाल पियोवण्याक बली जाल्ल्या पासून मागया आमी चिंतिल्ले बरी जायनातल्या वेळार निराशी जावन आमचेरच आमी बरवसो सांडिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागया आनी म्हणया सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गायमुच्या काळजां कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे चवथेच ते साव जेजू ताच्या आवयक भेटता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता
कुटुंबाच्या संद्यांचो सांगात आमकां धैर्य आनी प्रोत्साह दिता. मनीस कितलो बळवंत जाल्यार शिकपाचें आनी पयशाचें बळ आसल्यार ताच्याच कुटुंबाच्या मनशा विने तो आबाल. कुटुंबा संद्यांचो सांगात मानसीक तरान आमकां घट करता. जेजून ताच्या आवयक त्या लोकां मदें पळयतना म्हजी आवय म्हजे सांगाता आसा म्हणलें मानसीक धैर्य त्या कश्टां मदें ताका लाभलें. ह्या आस्तेसांव वेळार अनाथ आनी निर्गतीक भुरग्यां पासून मागया. आमचेरच आमी पातयेवनो हेरांची बेपारवा केल्ल्याक देवात्यान बोगसाणें मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचोय काय म्हज्या काळजान कुसार नेल्ल्या जेजूचे. 5 साव सिरेन सुसिमांव जेजू कुरिसोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कश्टांत एकामेकाच्या गरजांक पावचें आमकां हेरांतय आसो हुस्को दाखयता. एकल्याक आनी एकल्याच्या गरजेक पावतना आमी त्या मनशाक बरवसो जाता आनी ताच्या कश्टांत बुजावण दिवंक शकता. सिरण सुसिमांव जेजूक ताच्या कुर्साच्या पैना वेळार असलो एक बरो समर्यगार जावंक पावलो. ह्या आस्तेसांव वेळार सोर प्रायवंता पासत मागया. हेरांच्या गरजांक कुमो करूंक फाटी सरिल्ल्याक देवातावन बोगसाणें मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 26 साव वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आपणा विशयान चिंती नासतना हेरांच्या कश्टा दुखान कुमो करचें मनशाचो वर्तो शेगून. केदाळ आमकां हेरांच्या कश्टांची दूख समजता तेदाळा मनीस आपलेंपण विसरन ताच्या कुमकेक पावता. वेरोनिका घामान रगतान आनी धुळीन बुडोवन गेल्लें जेजूचें मुखामोळ पळयता. ताका लागून जेजून चड आनी चड पुरासान बगचें ती समजता. भोंवती आसच्या कोणाचेंच गण्य करिनासतना मुखार वचून जेजूचें मुखामोळ पुसता. ह्या आस्तेसांव वेळार विविध पिडेंत कोस्तोवच्या मनशां बसत आमी मागया. हेरांचे कश्ट समजून प्रयत्न करिनातल्याक देवातावन बोगसाणें मागून म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचोय काय म्हज्या काळजान कुर्सार नेल्ल्या जेजूचे. 7 साव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस कश्टांत आसतना ताच्या कश्टांक कोण कारण म्हणलें चिंता. आपणाच्या कश्टांक कारण जाल्ल्या व्यक्ती विशयान चिंतून तो द्वेशान आनी रागान भरता आनी पेल्याचेर बरवसो सांगता. हाचे वरवीं ताचे कश्ट आनीकी चड करून घेता. जेजून कुरीस वयतना शिपयांनी मारिल्ल्या मारांक तशेंच थानेन आनी बुकेन नित्रांनी जावन तो कुर्सा पोंदा पडटा. ह्या आस्तेसांव वेळार आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासत तशेंच शेजाऱ्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांक हेरांक कारण करण पेल्याचेर बरवसो सांडिल्ल्याक देवातावन बोगसाणें मागया आनी म्हणया. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार तुमचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. अपना किसी का पूरी पाट्या मुझा साथ She
Krishna duka aku saputlu data. 8 दिसांव जेजू जेरुसलेच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस एक सुरू न्हय, आमी एकामेकाच्या सांगतपणांची येता. आमचे कश्ट दूख एकामेका वांटून घेतना, आमच्या कश्टांनी एकामेका बुजयतना आमचेच कश्ट हळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ताच्या की चड जावन आपणाच्या कश्टां वेळार आपणाचेच कश्ट वर्ते म्हूण चिंतिनासतना हेरांचे कश्ट समजोवन तांच्या गरजांक पावतना आमकां आमच्या कश्टा दुखांची विसर पडटा. जेजू कुरीस वयतना ताचे सांगत आसलेलीं साबार जाणां ताका बुजोवंक प्रयत्न करतात, पूण जेजू तांचे कश्ट विसरून तांकांच फाटीं बुजयता. ह्या आस्तेसा वेळार एक सूर्य आनी निराप्रद्यां पासत आमी मागया. आमच्या कश्टांत हेरांत तावन आमी चड आनी चड बुजावण आशिल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्याची. 9 दिसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. मनीस साबार फावटी ताच्या कश्टां वेळार देवाक दूर सोता. देवा, कित्याक तुवें म्हाका अशें केलां म्हणलें सवाल विचारता. आमच्या सुखान तशें दुखान देव आमकां सांगात दिता म्हणलें विसरता आनी देवाचेर भावार्थ सांडटा. देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्या मनशाक जिवितान कसलोच बरवसो उरना. जेजू कुरीस वयतना ताचे कुडीचें बळ उणें उणें जावन येता आनी तो कुर्सा पोंदा तिसरे फावटी पडटा. ह्या आस्तेसा वेळार कश्टांत तावन परिहार मेळच्याक माठ मंत्र आनी फिदिसपणां करून फटकिऱ्या देवाची पुजा करतल्या पासत आमी मागया. आमच्या कश्टां वेळार देवाचेर भावार्थ सांडिल्ल्याक देवा तावन बगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या. 10 दिसांव जेजूचे आंग वस्तूर काडून विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. आज मनशा जिविताक गौरव उणो जाला. मनशा कूड एक विकती वस्त जावंक पावल्या. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी आमच्या सुकुडीच्या मेळेपणाक आमी कारण जाता मात्र न्हय, हेरांच्या कुडीकी गौरव दिवंक शकना. आमची कूड देवाचें मंदीर, हातूंत देवाचो आत्मो जियेता म्हणलें मनीस विसरला. लग्ना पुर्विल्ली लैंगिकता, अनैतीक संबंद, व्याभिचार आनी अत्याचारा वरवीं कुटुंबां बेसां जाल्ल्यान मोगाचो संबंद नाश जाला. जेजूचें वस्तूर काडून ताका विणगो केल्ले वरवीं त्या शिपायांनी मनशा कुडीक आसच्या गौरवाक कळंक हाडलें. ह्या आस्तेसा वेळार अत्याचाराक वळख जाल्ल्या पासत आमी मागया. मनशा कुडी गौरव दिनासतना वायट नदरेन पळयल्ल्या खातीर देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्याची सुचे. 11 दिसांव जेजू कुर्सार खिळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. देवान मनशाक स्वतंत्र जावन रचलां. स्वतंत्रान जियोवचे मनशांचे हक्क, पूण मनीस आनी एकल्याचें स्वतंत्र सोरता. आपणाचे कुशे प्रमाणे ताका चलयता आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर मनशाक एक वस्त कशें वापरता. आज साबार जण तांच्या कुटुंबान जावं वा काम करच्या जाग्यांनी जावं स्वतंत्र नासतना गुलामपणान जियोवन आसात. जेजून ताची कूड त्या कुर्साक खिळावन आमकां फातकांत तावन सुटका सोडून दिली. ह्या आस्तेसा वेळार शोशणेक वळख जाल्ल्या पासत मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमची सुकुशी करूंक बोळ करण हेरांचेर जुलूम चलयल्ल्याक देवा तावन बोगसाने मागून म्हणया. सोम्या काकुळतामची कर सदैव माये मागतो उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
12वें तेसांव जेजू कुर्सार प्राण सोडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना मनशाक ते कश्ट सोसूंक आसादी म्हूण भोगताना तो आपणाचेर, हेरांचेर आनी देवाचेर भरवोसो सांडटा आनी कंगल जावन देदेस्पर जाता. ताका जियोवच्यान कसलोच अर्थ दिसना. ह्या वेळार ताका दिसची एकच वाट म्हळ्यार जीवघात. हें कश्ट सोसून जियोवचें की मोरचें बरें म्हणलें ताका भोगता. पूण जेजून अखेर पर्यान ताचे कश्ट धैर्यान सोंसले आनी ताचो शेवट जडलो. तर आमच्या कश्टां वेळार कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक आमी पळोवया, आमच्या कश्टांत आमकां बुजावण चडया. ह्या आस्तेसांव वेळार जिवितांतले कश्टांचे कुरीस वोवंक तांकां नासतना जीवघात करची चिंतून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. आमच्या कश्टां वेळार जिवीतच नाका म्हूण चिंतल्या खातीर देवातावन भोगसाणे मागून म्हणया, सोम्या कागुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान उत्साह मेल्या जेजूचे. 13वें तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जिवितांत कश्ट आनी आनवरां कशी आनी केदाळ येतात म्हूण कळीस जायना. पूण ती येताना धैर्यान स्विकार करचें भावार्थी मनशाचें लक्षण. जेजूचें निर्जीव कूड आपल्या हातान दितना मरयेकी मस्त दूख भोगलें. पूण त्या परिस्थितींत तिणें धैर्य घेतलें आनी भावार्थ सांबाळ्ळो. ती अशी उद्गारली जावेत देवाचे कुशे प्रमाणे मुचे तें जावं. ह्या आस्तेसांव वेळार अचानक पिडेक वा अवघडाक समटून मरण पाविल्ल्यांच्या कुटुंबा पासत मागया. जिवितांत वयल्या वयर कश्ट येताना देवाच्या कुशे विरोध उलयल्ल्याक देवातावन भोगसाणे मागून म्हणया, सोम्या कागुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें तेसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. खरी एका समस्यांक एक परिहार आसा, तशेंच आमच्या कश्टाकी अंत्य आसा. आमचें जिवीत ह्या संवसाराच्या कश्टांत सखेर जायना. आमी फोंडा पलतडीच्या जिविताक राखून आसा. फोंड संवसारी जिविताचें अंत्य दाखयता. कश्ट येताना आमी तातूंत देवाची खुशी सोदून काण देवाचेर पातयेवन रावली हांव तर पुनर्जिविताच्या भरवशांत आमी जियेतले हांव. फोंडांत दवरली जेजूची कूड थंयच कुसून वचूंक ना. बगार जिवानपणाच्या वैभवांत रुपांतर जाली. ह्या आस्तेसांव वेळार पुनर्जिवानपणास भरोसो सांडल्या पासत मागया. सासनीक जिविता विशीं आमी दुबाव केल्ल्याक सोम्या तावन भोगसाणे मागया आनी म्हणया, सोम्या कागुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळजान उत्साह मेल्ल्यात. निमाणें मागणें. मोगळा जेजू, कोणें आमकां सांडल्या रे तूं आमकां सांडिसो नाय म्हणली बसावणी तुवें आमकां दिल्याय. ह्या संवसारी जिविताच्या कश्टांक लागून साबार पोवटी आमकां एकसूरपण दोसता. आमच्या सगताक कोणी ना म्हणलें चिंतप उदेता. ह्या आमच्या संवसारी पयना वेळार आमकां तूं सांगात दी. संवसारी जिविताच्या कश्टांत पडटाना आमचो बरवसो दंडळ नासतना आमी आमची दिश्ट कुर्साचेर दवरून मुखार वचूंक प्रेरण दी. ह्या संवसारी जिविता उपरांतलें तें सर्गींचें सूख जोडच्याक ह्या संवसारी मेळच्या सर्व कश्टांचेर जैत व्हरून हरी एका परिस्थितींत तुजे कुशेक कल्तिमाण घालून सोलोवंक आनी तुवें बसायल्लें सर्गींचें राज जोडूंक आमकां फावो कर. आमेन.